Ergan tuka sumian Jesu, ogla tuka sumian Jesu. Jesu Cristoच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो सिराकाच्या ग्रंथांतल्या बुकाच्या पयणाका स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळूंक वेताव आवासवर 31 chapter 31 of book of Sirach. एक गडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बाबा अगणित काकुळदरा तुका अर्गा होगळा पानी वाकाणी दिता, तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आमी आयकोचे वक्ता सुवार्थेच्या आशिर्वादान बेसावान तूं आमकां बोर. ही सुवार्थ आमकां भलायकी हाडून दी, कृपा हाडून दी, पेकोवण हाडून दी. मात्र न्ही ह्या सुवार्थेच्या मोलांनी आमचें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक आमकां तूं कृपा दी. सुवार्थ समजा सारके तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे वयर पाठाय आनी सर्गीची जाणवाय आमकां तूं फावो कर. हे मागणें आमी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मग चलो घेवया आमी आवासवर 31 हांगा वळो एक तावनो सुमार 30 आनी 1 पर्यंत आसात. आयकोवया. ग्रेस्तकायेक लागून कडली न्हीद मनशाची कूड भागयता, चिंता ताची न्हीद पयस करता. जशें कठीण पिडा न्हीद पयस करता, तशें मनीस जागो आसतना करता ती चिंता ताका न्हिदूंक दिना. ग्रेस्त मनीस धनदिरवें पुजाक वावुरता आनी सुशेग घेतना तो मजा मारता. गरीब मनीस दीस काडच्या खातीर वावुरता आनी तो सुशेग घेत जाल्यार दुबळेकायेंत पडता. भांगाराचो मोग करता तो निरापराधी म्हणून लेखोन येवचो ना. जो दुडवा फाटल्यान वेता तो दुडवा वरवीं वांकडी वाट धरता. भांगारा वरवीं जायत्यांचो नाश जाला. तांची देसवाट पयलेंच तांच्या दोळ्या मुखार आसली. ताच्या आशेन भरलेल्यांक तें एक पास. मूर्ख त्या पासान पडतात. जो ग्रेस्त मनीस निष्कळंक म्हणून दिसून येता आनी भांगारा फाटल्यान वचना तो भागी. तसलो मनीस कोण? आमी ताची वाखाणणी करुया. कित्याक ताणें आपल्या लोकां मदें विस्मितां केल्यांत. असले परिक्षेंतलो सुरक्षीत भायर सरिल्लो कोण आसा? ताणें ह्या विशीं अभिमान भोगूं ताच्यान पातळ करूं येतें पूण ताणें तें केलें ना. ताच्यान वायट करूं येतें पूण ताणें तें केलें ना. ताची संपत्ती थीर उरतली आनी सभा ताच्या उदारपणाची वाखाणी करतली. तूं एका व्हड मनशाच्या मेजार जेवणाक बसलाय जाल्यार तुजो आपस्वार्थ दाखयनाका. हांगा जेवंक हांव कितलें आसा अशें म्हणनाका. आपस्वार्थी दोळो वायट म्हणून उगडास धर. दोळ्या प्रास कोटी रसना दुसरी खंयची आसा. देखूनच खंयच्याय कारणाक लागून तो दुखां गळयता. तूं पळयताय त्या सगळ्याक हात लावंक वचनाका. तुजे लागीं बसलेल्यान तालयेंत हात घालतना ताका आड येनाका. तुजे संगता आसलेल्या सोयऱ्याचो गरजो तुज्याच गरज्यांच्या दिश्टीन पळय आनी हर एक रितीन चिंतून चल. तुज्या मुखार दवरलेलें जेवण मर्यादेच्या मनशा भशेन जेव. एका खावग्या परी भक मारिनाका, नातर लोक तुका कांटाळटलो. सभ्यताये खातीर जेवण बंद करूंक तूंच पयलो जा. पोटार त्या बरी करिनाका, नातर तूं दुसऱ्यांक वीट हाडटलोय. तूं जायते सवें जेवणा बसलाय जाल्यार सपना प्रास पयलो तुजो हात मुखार व्हरिनाका. मर्यादेच्या मनशाक इल्लेंच काण दादोशी करता. तो काठीर आड पडटना ताका कांयच बनपास जायनात. जो काणा जेवणान मीत सांबाळटा ताका बरी न्हीद पडटा. तो सकाळी फुडें उठतना ताचे थंय उल्हास आसता. न्हीद नासणें, अजीर्ण आनी पोटान दुखू हें सगळें पोटार्त्याक सोंसचें पडटा. तुका गोळो पर्यंत जेवंक लायला जाल्यार उठ, वोस आनी वोंक. ह्या वरवीं तुका सुशेग मेळटलो. म्हज्या पुता म्हजें आयक, म्हजी बेपरवा करिनाका. दीस वेता वेता म्हजी उतरां सारकीं म्हूण तुका दिसतलीं. तुज्या सगळ्या कामांनी संयम सांबाळ आनी तुजेर कसलीच पिडा येवची ना. जो पोटभर जेवंक खावंक दिता ताका लोक वाखाणटा आनी ताच्या उदारपणा विशीं दिल्ली साक्ष खरी.
जो काणाच्या उणांत सुरात दाखयता ताचे विशीं सगळें शहर शेण करता आनी ताच्या हिमटेपणा विशीं लोक दिता ती साक्ष सारकी. दाखा सोरो पिवून तुजे सक्तेचें प्रदर्शन करिनाका, कित्याक दाखा सोऱ्या वरवीं जायत्यांचो नाश जाला. जशें भट्टेंत लोंकडाच्या कठिणायची परीक्षा जाता तशें गरवी मनीस झगडटना दाखा सोऱ्या वरवीं तांची परीक्षा जाता. मीठ सांबाळून दाखा सोरो पियेल्यार तो मनशांक जिविता भाशेन जाता. दाखा सोऱ्या विणे मनशाचें जिवीत कसलें जायत. मनशांक संतोश बरीत करच्या खातीरच दाखा सोरो केला. फावो त्या वेळार फावो त्या मापान पियल्लो दाखा सोरो काळजाक संतोष दिता, मन उल्हास बरीत करता. राग आनी झगड्या मदें सड पियल्लो दाखा सोरो तकले पडपड लज आनी अवमर्याद हाडटा. सड आनी सड दाखा सोरो मुर्खाक एक पास. तो ताची सकत उणी करता आनी ताचे घाई सडयता. दाखा सोरो पियेतना तुज्या पेल्याक राग हाडयनाका. तो कुशलकाय भोगतना ताच्यो केबडयो करिनाका. ताका अपमान करता तें कसलेंच उतर ताचे कडेन उलयनाका आनी रीण फारीक करूंक सांगून ताका त्रास दिनाका. म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या 31 आवास्वरांत 31 उतरां आसात आनी हांगा आमकां आयकूंक मेळटा ग्रेस्काये विशान, जेवणा विशान आनी दाखा सोऱ्या विशांत. कसले हाचे विशांत आमच्या थंय आमच्या मतीन कितें आसा आनी कशें आमी एका समाजींत जियेतना आमी जियेसय. ग्रेस्त मदें, दुबळ्या मदें, सबार मदें आमी जियेता. कशें आमी आमचें जिवीत मांडून हाडिचय. पण आमच्या जिविताचो शेवट कितें? सासरीक जिवीत, इटर्नल लायफ, नित्य जिवा, त्या सर्ग प्राप्त जावचें. त्या वाटेन वचत जाल्यार आमी कशें समक जाय ताच्या विशयांत आमकां सविस्तार रितीन आमकां सिराक शिकोवन दिता. 30 आवास्वरांनी ताची शिकोवण आमी आयकली. आज 31 आवास्वरांत ग्रेस्काय, जेवणा तशेंच दाखा सोऱ्या विशयांत सांगचें आमी आयकुया. ग्रेस्तकायेक लागून कळिल्ली न्हीद मनशाची कूड भागयता, चिंता ताची न्हीद पयस करता. सबारपणी कितें जाता? हांवें ग्रेस्त जायचे, पयशे करीचे म्हणून केदाळा मतींत येता ताची कूड भागयता आनी ताची चिंता न्हीद पयस करता. मनशाक गरजेची न्हीद, जर ताका न्हीद पडना जाल्यार ताची वीद वोवळी जातली. त्या खातीर आमी ग्रेस्तकायेच्या फाटल्यान धांवचें न्ही. आमकां ग्रेस्तकाय येता पयलो जागो आमी देवाक दिवंक जाय. जशें कठीण पिडा न्हीद पयस करता, जशें मनीस जागो आसतना करता ती चिंता ताका न्हिदूंक दिना. पळया, कठीण पिडा कितें करता? कोणाक पिडा आसा, तकली पडपड आसा, पोट साबणी आसा, एलर्जी, दूख, कितें पाट दूख आसा, न्हीद पडना, कश्ट आसा न्हीद पडोवंक. त्या खातीर थोडे पिडी दुखीच्यो गुळयो खाण घेतात, ते न्हिदेच्यो गुळयो खाण घेतात. पूण तशें मनीस जागो आसतना करता ती चिंता. आज कंत बेजाराई, जेजू आमकां सांगता तुमचे कंत हुस्के ताचेर सोडा. पयले पेद्रूचें पत्र 5 आवास्वरांत आमी वाचता 7-9, कास्ट युअर बर्डन अनटू द लॉर्ड. मातें वचोवंजेल 6 आवास्वर 25-34 पर्यंत आमी वाचता. 6:25-34 मॅथ्यू. तुमी चिंता कर एक दीस म्हणून चड करून तुमचे वरवीं साद आसा की ना. त्या खातीर चिंता वरवीं आमची न्हीद पाड जाता. आनी ग्रेस्त मनीस दंदिरवें पुंजावंक वावुरता आनी सुशेग घेतना तो मजा मारता. त्या खातीर ग्रेस्त मनीस कितें करता? दंदिरवें पुंजावंक पळयता. आयच्या दिसांनी तुमी पळयतात थोड्या कडेन अंडरग्रावंडांत पायपांनी पयशे सकट मेळिल्ले लिपोवन दवरले. ग्रेस्त मनीस दंदिरवें पुंजावंक पळयता. पुंजावन दवरचें, कलम मांडटले आनी ताका कीड मांडटली आनी सुशेग घेतना तो मजा मारता. गरीब मनीस दीस काडच्या खातीर वावुरता. गरीब आज तुमी पळया, ह्या लॉकडावनांत चडावत कोणाक एफेक्ट जाता? शुक्रार शेनवार काम करच्या, कुणी काम करच्या, दिसाचें काम करून गळच्या. गरीब मनीस दीस काडच्या खातीर वावुरता आनी तो सुशेग घेत जाल्यार दुबळेकायेन पडटा. पळया, सुशेग ग्रेस्त मनशाक एक मजा, कित्याक रिलॅक्सेशन.
पूण दुबळ्या मनशाक सुशेग घेवंक जायना, ताणें दुबळेक्यान बुके न्हिदस जाय पडटा. ओळपांच भांगाराचो मोग करता तो निरापराधी म्हूण लेखून येवचो ना. थोड्या भांगारा वयर बारी मोग व्हरतो. भांगार नाका म्हणून सांगना, जाय जे गरज आसा यूज करा. पूण चड आशा, खंयच्याची चड आशा, जेवणा खाणाची चड आशा, ग्रेस्तकायची चड आशा. पण एक सांगणी आसा, मांद्री कितली आसा तितलेच तुजे पांय सोड. आनी आमी कितें करता, पांय सोड मांद्री व्हरता, कितले वडू जाता की पळोवन ते जावं पवता. मोग करचे, व्हरतो मोग करचे. भांगाराचो मोग करता तो निरापराधी म्हणून लेखून येवचो ना. जो दुडवा फाटल्यान वेता तो दुडवा वरवीं वांकडी वाट धरता. ताका जेजून आमकां सांगलां, दुडवा सोय देवा सोय तुमी मोग करूंक जायना, तुमी सेवा करूंक जायना. एकल्याक सोडिजे एकल्याक धरिसय. जो दुडवा फाटल्यान वेता तो दुडवा वरवीं वांकडी वाट धरता. आज कितलोसो लोक, कितलेशे जण दुडवा वरवीं वांकडी वाट धरलेले आसात. दुडवा वरवीं भावार्थ होगडायलेलो आसा. दुडवा वरवीं मागण्या जिवितांतून पयस केल्ली आसात. दुडवा वरवीं दुडू घेवन आमी आमकांच विकचें न्हय, आमची सतां विकचें न्हय. जुदासान विक्रीत केल्ल्या बरी जेजूक विक्रीत सतां ताची विक्रीत करची न्हय. भांगारा वरवीं जायत्यांचो नाश जाला. भांगारा वरवीं जायत्यांचो नाश जाला. तांची देसवाट पयलेंच तांच्या दोळ्या मुखार आसली. भांगारा वरवीं जायत्यांचो नाश जाला. तांची देसवाट पयलेंच तांच्या दोळ्या मुखार आसली. ताच्या आशेन भरलेल्यान ते एक पास, मोर्ग त्या पासान पडटात. कितें जाता, भांगारा वरवीं जायत्यांचो नाश जाला. तांची देसवाट पयलेंच तांच्या दोळ्या मुखार आसली. ताच्या आशेन भरलेल्यांक ते एक पास, मोर्ग त्या पासान पडटात. फुलिश विल फॉल इनटू इट. जो ग्रेस्त मनीस निष्कळंक म्हूण दिसून येता आनी भांगारा फाटल्यान वचना तो भागी. पळया, ग्रेस्त कांय सूख न्ही. देवान ग्रेस्त बरी ग्रेस्त मनशां आसात. आज आमी मिसावांत आसतना पळयलां, जावं पुरो गांवांत या परगांवांत विविध गांवांक वेतना पळयलां, समार ग्रेस्ताच्या घरा हांव गेलां. तांकां देवान दिलां, तांचे ते बरें मनी दिलां, ताणें बरी सेवाय करते आसात. हरएक आसा आनी ती सांगतात आमकां दिलां जाल्यार देवान दिलां. कित्याक देवान दिता आसतना तांचो पयलो सगो ती देवाक दितात. त्या खातीर ग्रेस्त मनीस निष्कळंक म्हूण दिसून येता आनी भांगारा फाटल्यान वचना तो भागी. ते म्हळ्यार आशेक पडना तो भागी. तशेंच तसलो मनीस कोण, आमी ताची वाखाणी करुया. कित्याक ताणें आपल्या लोकां मदें विस्मितां केल्यांत. म्हळ्यार तो एक साक्ष जावची येता. ताणें विस्मितां केल्यांत, बरेंपण केलां. असले परिक्षेंत तो सुरक्षीत भायर सरलो कोण आसा. ताणें ह्या विशीं अभिमान भोगूं येता. जो परिक्षेंत तो सुरक्षीत भायर सरचो आसा ताणें अभिमान भोगूं येता. ताच्यान पातक करूं येते पूण ताणें तें केलें ना. ताच्यान वायट करूं येते पूण ताणें तें केलें ना. जावं परत निष्कळंक जावन आज ग्रेस्तकाय आसा, दुडू आसा, हांकारूय जायनाका. सबारपटी आमी काम करच्या जाग्यांनी, जावं पुरो आमी सेवा करच्या जाग्यांनी चड उणें घडटा. आमचे नौकरां जावं पुरो, आमचे हाती काम करचे जावं पुरो, थोडे फावटी मिस्टेक करतात. ना म्हणना, जाता, पुरो कडेन जाता. आमी थंय रूड जावचें न्ही. आमचें थंय सोडधोड आसा जंय आनी बऱ्या तरान सॉल्व करूंक पळय. थोडे फावटी जावं पुरो 15-20 वर्सां काम केल्लो व्यक्ती कितें दीस शिकून पडटा, ताका पुरसांवचो न्ही. जावं पुरो 15-20 वर्सां ताणें मोगान सेवा केल्या आनी मिस्टेक केल्या. मिस्टेक कोण करना, सगळे मिस्टेक करता त्या संवसारांत. पूण भोगसूचें काळीज आसा पळया. त्या खातीर आमकां कितें गरजेचें, हाचे परिक्षेंतलो सुरक्षीत भायर सरलो कोण आसा. आज ग्रेस्त काय आसा म्हणून कितेंय नातल्ल्या मनशाक तूं हिंसी नाका, दंडसी नाका. तुज्या हिकमत्यांनी ताका तूं आक्रमण करिनाका, ताका अपमान करिनाका, ताका अवमान करिनाका. तुजे वयर येतलें वादाळ, तुजे वयर येतलें वादाळ. कित्याक देव भोगशितना आमी भोगसूंक शिकोवंक आसा. असले परिक्षेंतलो सुरक्षीत भायर सरलो कोण आसा. ताणें ह्या विशीं अभिमान भोगूं येता. ताच्यान पातळ करूं येता पूण ताणें तें केलें ना. कित्याक एकल्याक म्हजे कडेन बळकें आसा म्हणून, बोळ आसा म्हणून हांवें एकल्याक नाश करूंक जाता. ताजे कडेन कांय ना म्हणून ताका उपाशें घालूंक जाता. पातळ करूं येता पूण ताणें केलें ना. ताच्यान वायट करूं येता पूण ताणें तें केलें ना. त्या खातीर तूं ग्रेस्त जाल्ल्या वरवीं कोणाक वायट करूंक वचनाका. तुजे कडेन बोळ आसा, तुजे कडेन दिर्वें आसा, तुजे कडेन सकत आसा म्हणून वायटाक तूं बली जायनाका. ताची संपत्ती तीर उरतली आनी सभा ताच्या उदारपणाची वाखाणी करतली. ताची संपत्ती तीर उरतली. पळया, तसले ग्रेस्ताची संपत्ती म्हणजे देवाच्या आशिर्वादाक आसतलें.
ग्रेस्त काय आसलो मनीस देवा सांगात जी येतना ताका आशीर्वाद मेळटा आनी ताच्या उदारपणाची वाखाणी ताची सभा लोक करतलो. केदो व्हडलो व्यक्ती जाल्यार कितलो सिंपल तो, कितलो ग्रेस्त जाल्यार कितलो कलतो तो, आनी कितली ताची मजत तो खंयचे आशय ना फाटी आशय नासतना खऱ्या काळजान दिता तो. जेवणा विशयात आमी आयकता 12:26 पर्यंत 12 to 24 verses 31 chapter of Sirach. जेवण आमकां जाय जाय. आमी सकड जेवता, रेस्टॉरंटाक वता, या बरें बरें खाण पकवानां तयार करता, थोडे फावटी आमच्या पार्टीक पिकनिकाक वता, या बर्थडे काजारां आसतात. कित्याक म्हळ्यार सामाजीक गॅदरिंगांत आमी थोडे फावटी केदाळे करना. वर्साक एक फावटी या तांचें बरें कार्य आसतना. पूण जेवणांत आमी कशें मीत सांबाळूंक आसा तें गरजेचें. तूं एका व्हड मनशाच्या मेजार जेवणाक बसलाय जाल्यार तुजो आपस्वार्थ दाखयनाका. हांगा जेवंक हांव कितलें आसा अशें म्हणनाका. पण जावं पुरो तुका अवकाश मेळटा. गांवांत परगांवांत आसतना आमी गांवांत सडावात दुबळ्या कुटुंबांत हांव येता, शेतकारी कुटुंबांत हांव येता. पूण आमी थोडे फावटी परगांवांत आसता, व्हडा व्हडा घरांनी शेकाच्या घरांनी काम करतना आमकां सकट दिसता. संप्रो ह्या आमच्या एक्सपोजर ह्या जाग जावन आसतना आमकां ग्रेस्ती मेळटात, दुबळेय मेळटात, राजकीय व्यक्ती मेळटात आनी ल्हान व्यक्ती मेळटात. हे सकट आसा कॉमन. पूण आमचें नर्त्य न्ही कशें आसा जाय. तूं एका व्हड मनशाच्या मेजार जेवणाक बसलाय जाल्यार तुजो आपस्वार्थ दाखयनाका. हांगा जेवंक हांव कितलें आसा अशें म्हणनाका. आपस्वार्थी दोळो वायट म्हूण उगडासतो. आपस्वार्थी दोळो वायट म्हूण उगडासतो. दोळ्या प्रास कोटीर आसना दुसरी खंयची आसा. पण दोळे आमकां कितें पळय जाय तें पळयना. कितें आमी संतोश पावो जाय संतोश पावना. आमचे दोळे आपस्वार्थी जाल्यार बारी डेंजर. दोळ्या प्रास कोटीर आसना दुसरी खंयची आसा. देखूनच खंयच्याय कारणाक लागून तो दुखां घडयता. तूं पळयताय ते सगळ्याक हात लावंक वचनाका. तुका दिसता ते सगळ्याक हात लावंक वचनाका. तुजे लागीं बसलेल्यान थालयेंत हात घालतना ताका आड येनाका. तालयेंत हात घालतना आड येनाका. तुज्या सांगात आसलेल्या सोयऱ्याचो गरजो तुज्याच गरजाच्या लिस्टीन पळय आनी हर एक रितीन चिंतून चल. तुज्या सांगात आसलेल्या सोयऱ्याच्यो गरजो तुज्याच गरजांचे दिश्टीन पळय. कित्याक एकलो सोयरो आसा तुज्या तुका कितें गरजेचो सांगलां. तूं कसो पेल्याचो मोग करताय, तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो मोग कर. सोयऱ्याकय कितें आसा सुदारपूचें, सुदारसूचें बारीक गरजेचें. आनी हर एक रितीन चिंतून चल. तुज्या मुखार दवरलेलें जेवण मोर्यादेच्या मनशा भाशेन जेव. मोर्याद नासल्या मनशा बरी खावग्या बरी खायनाका. कित्याक म्हणटात बोकाय नाका म्हणटात कोंकणीत. तुज्या मुखार दवरलेलें जेवण मोर्यादेच्या मनशा भाशेन जेव. हेका खावग्या बरी बख मारी नाका, नातर लोक तुका कांटाळटलो. ताका तूं एकलो आसतना डिफरंट, लोकां मदें आसतना डिफरंट दुसरें, आनी सांगात आसतना दुसऱ्या नमणेर तुवें थंय नर्त्य तुजें दाखोवंक आसा. सभ्यताय आसूंक आसा. सभ्यताये खातीर जेवण बंद करून तूंच पयलो जा. पोटार तें बरी करिनाका, नातर तूं दुसऱ्यांक वीट हाडटलो. ही पोटार तें बरी करिनाका, कितेंच नातलें बरी करिनाका. तूं जायत्या सवें जेवणाक बसलाय जाल्यार सकाळा प्रास पयलो तुजो हात मुखार व्हरिनाका. सकाळा प्रास पयलो सर्व करतना थोड्यांक एक सवय आसा, पयलीं आपणा पुरो गलखाण घेतात. उरलेल्या कासागी नागी पळयना. थोडे फावटी आमच्यो कितें प्रोग्राम आसतना पयल्यान गेले खाण गेले, मागीर निमाणे थोडे फावटी येतना सांपुरो तांकां आसना. खंय आमचें कन्सर्न बारीक गरजेचें हें. पोटार तें बरी करिनाका, नातर तूं दुसऱ्यांक वीट हाडटलोय. तूं जायत्या सवें जेवणाक बसलाय जाल्यार सकाळा प्रास पयलो तुजो हात मुखार व्हरिनाका. मोर्यादेच्या मनशाक इल्लेंच काण दादोशी करता. तो काटीर हाड पडटना ताका कांयच बांदपाक जायना. मोर्यादेच्या मनशाक इल्लेंच काण दादोशी करता. तो खाणा जेवणांत कितें मीत सांबाळटा. जो खाणा जेवणांत मीत सांबाळटा ताका बरी न्हीद येता. पण तुमी ओवर जेवल्यार ताका कवगे ह्या पोटार्थपण म्हूण आसा बायबलांत, कुडीची आशा, तांकां न्हीद पडना. तांकां देख गॅस प्रॉब्लेम पुरो सुरू जाता. जो खाणा जेवणांत मीत सांबाळटा ताका बरी न्हीद पडटा. तो सकाळी फुडें उठतना ताचे ते उल्हास आसता. मीत सांबाळलेल्याक सकाळी उल्हास आसता. ह्या पिवून माजा मारतल्याक सकाळी उठोवंक जायना. न्हीद नासणें, अजीर्ण, पोटान दूख हें सगळ्या पोटार्थ्याक सोंसचें पडटा. कोणाक न्हीद नासणें म्हळ्यार न्हीद नासता नासचें, अजीर्णपण, पोटांत दूख हें सगळें पोटार्थ्यांक सोंसचें पडटा.
तुका गोडो पर्यंत जेवंक लायला जाल्यार उठ वस आनी वोंक ह्या वरवीं तुका सुशेग मेळटलो. कितें म्हळ्यार गोडो बोर तुका जेवंक लायला जाल्यार फोर्स केला जाल्यार वचून वोंक वयलें. म्हज्या पुता म्हजें आयक म्हजी बेपारवा करिनाका. दीस वेता वेता म्हजी उतरां सारकीं म्हूण तुका दिसतलीं. तुज्या सगळ्या कामांनी संयम सांबाळप, ह्या संयम सांबाळप आनी तुजेर कसलीच पिडा येवची ना. कामांत आमकां पेशन्स जाय, संयम सेल्फ कंट्रोल जाय. आमी संयम सांबाळूंक आसा, सांबाळना जाल्यार आमी पिडेस्त जातले. आमी चिंतान पडटले, कनबेजारान पडटले. जो पोटभर जेवंक खावंक दिता ताका लोक वाकाणटा. कोण आमी म्हणटा अन्नदान म्हणटा, थोडे फावटी काण जेवंक दिता ताका लोक वाकाणटा. आनी ताच्या उदारपणा विशीं दिल्ली साक्ष खरी. ताणें एकल्यान जेवण दिवचें म्हळें तें सुद्दां बेश्टें न्ही. जो काणा जेवणांत सुरात दाखयता ताचे विशीं सगळे शहर शेण करता. जो काणा जेवणांत सुरात दाखयता ताचे विशीं सगळे शहर शेण करता. आनी ताच्या हिमटेपणा विशीं लोक दिता ती साक्ष सारकी. काणा जेवणांत सुरात दाखयनाकात आनी काण जेवण करतना तांकां तूं तामाशे करूंक वचनाकात. आनी तांचेर कितें म्हळ्यार काणा जेवणांत सुरात दाखयता ताचे विशीं सगळे शहर शेण करता आनी ताच्या हिमटेपणा विशीं लोक ताका साक्ष लोक दिता ती साक्ष सारकी. ग्रेस्त विशयांत आयकलें आनी जेवणा विशयांत आयकलें. आतां आनी एक इम्पॉर्टंट टॉपीक दाकां सोरो. दाकां सोरो पिवून तुजें सक्तेचें प्रदर्शन करिनाका. कित्याक दाकां सोरे वरवीं जायत्योसो नाश जाला. कशें म्हळ्यार ग्रेस्तकायेंत मीठ आसा जाय, जेवणांत मीठ आसा जाय, दाकां सोऱ्यांत मीठ आसा जाय. दाकां सोरो म्हळ्यार कितें? आमी हांगा चिंचे बरी आसचे विस्की, वायन, ब्रँडी शॉपां न्ही. बघार तुमी पोरग गांवांत पळयल्यार दाकांचें या कितें म्हणटात बाणां, ती बाणां आमी म्हणटा बाणां सोऱ्याचें म्हणटा. सोरो म्हळ्यार दाकां सोरो म्हळ्यार वायन. ह्या वायनांत डिफरंट नमुनेचो वायन आसा. टेबल वायन आसा, ती उदका बदलाक वायन यूज करतात. कित्याक पोरग गांवांत तुमी ह्या युरोप गांवांक आनी गेल्यार, मस्त थंडी आसल्या गांवांक गेल्यार बोटलेनी सायप्रस या इस्रायल या ऑस्ट्रेलिया या कॅनडा वेताना हांवें पळयल्लें बोतलेनी भरून दवरतात. एक स्टोर रूम आसा. कित्याक म्हळ्यार हें उदक आयस जावंक साद आसा पूण वायन आयस जायना. त्या खातीर कितें करतात, चड पियेनात. एक इल्लो वायन ग्लासांत वतात, काणा वट्टू तांच्या जावंक करो सालाड आनी कितें खातात ते सेवतात. आनी हांव सुबारपोटी रोमाक मिटिंगाक पुरो वेताना आमची मिटिंगां व्हडल्या व्हडल्या हॉटलांनी दवरताले. आनी थंय मिटींग आसा तेच टेबल वायन म्हूण 6 जाणांक एक बाटली वायन सर्व करतात. म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें? आमच्या गांवांत वायन शॉप म्हळ्यार विस्की ब्रँडीचे शॉप जावं पावता. दाकां सोरो पिवून तुजे सक्तेचे थोड्यांनी चिंचे आसा हांव पियेल्यार हांव बळोवन जाता म्हणून. म्हळ्यार हांगा कितें खंयच्याकी एक मीत आसा. दाकां सोरो एक बाटली ती दवरल्या म्हणून सगळी बाटली पियेल्यार तुका आमाल सडटा. जावं पुरो तातूंत नियम तुवें पोटार ती जायनाका. तें दवरता जाल्यार तुका नाका हाडगे नाका, कोणीय तुका फोर्स करिना. पूण एकलो तुज्या सांगाता बसुलो घेता जाल्यार तूं ताका दुरसोवंक वचनाका. हांगा कितें सांगता, दाकां सोरो पिवून तुजें सक्तेचें प्रदर्शन. थोडे कितें आमकां कळीत आसा, पार्टी 30 जावन स्टार्ट जाता मागीर गालाटो, झगडें आनी मोसोरो. आमच्या गांवांत आमी पळयलें. कित्याक जोगरो थोडे फावटी वांटून नजो हें सकड तर्क चलते आसात. कारण इतलेंच, कारण त्या एका फंक्शनाचें समाधान पाड जावंक नजो, झगडे मारफार जावंक नजो, ताचे वरवीं एकलो पिवंडो जावंक नजो. मीत ताची ताणें मिरवून चलोवंक नजो, नीत ताची ताणें विसरोवंक नजो. त्या खातीर आज आमकां सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी गरजेची, जबाबदारी. आमी दुसऱ्या विशयांत कोडी काडचे कुलपा काडचे सेकेंडरी. पूण आमकां सांगता तुजो दाकां सोरो पिवून तुजे शिस्तेचें या सक्तेचें प्रदर्शन करिनाका. सक्तेचें प्रदर्शन करा. कित्याक दाकां सोऱ्या वरवीं जायत्योसो नाश जाला. सत आज सोरो पिवून सो पयसो दवरलो जाल्यार आमी 2 घरांनी 3 घरांनी जीव येते. साबार जण पाड करतात. म्हळ्यार पाड करनाकात पयसो. पोरगांवांत काम करन सगळो पिवून वेस्ट केलो. निमाणें हार्ट अटॅक जावन मेलोय. भुरगीं वाटेर बायल वाटेर. न्ही दिल्लो पयसो पाड केलोय. आयल्यांक तुवें पार्टी वतली. पाड करनाका. विबाड करिनाका. कित्याक दाकां सोऱ्या वरवीं जायत्योसो नाश जाला. जशें बट्टेंत लोंकडाच्या कठिणायची परीक्षा जाता तशें गरवी मनीस झगडटना दाकां सोऱ्या वरवीं ताची परीक्षा जाता. बट्टेंत लोंकड कितें म्हणटात उज्यान घाल्ल्या बरी,
गरवी मनीस कितें करता तो पियेतेस तुमी पळयला थोडे फावटी हांवें अशें वटलांनी पॉयंट करतना हकारान उलोवचें या आपणाचें खार ओडू खाराच्या कोणा एकल्यान कितें केलें वाटेर हकारान मारचे सक्कड करतात कित्याक असले मनीस हट्टी आनी ताज्या भितर असलो दाकासरो वसत जाल्यार तो ताका वायट करता मीत सांबाळून दाकासरो पियेल्यार तो मनशाक जिविता भशेन जाता मीत सांबाळून हांवें सांगलें मीत सांबाळून म्हणटा फादर फ्रँकलीन सांगता सोरो पिया म्हण हांव सांगूंक वचना बायबलांत आमी पळोवचें जाल्यार सुमार 260 सोपवटी सांगता पिवून तुमी हामाल जायनाका ते पवित्र आत्मो काम करना कित्याक तुमकां कळीत आसा पियेत आसतना आमचे ब्रेन इफेक्ट जाता ब्रेन इफेक्ट जातना आमकां नाका जाल्ली आदली गणितां उडास येतात झगडे सुरू जाता मोसोर सुरू जाता एकामेका हिंसूचें सुरू जाता केदाळ हें सक्कड सुरू जाता ते दिवसार काम करता बायबली आमकां सांगता पूण सिराक आमकां सांगता एका सोशियल जिवीत कशें जियेचंय मीत सांबाळून ताका सोरो पियेल्यार तो मनशा जिविता भशेन जाता ताका सोऱ्या विणे मनशाचें जिवीत कसलें जायत हेच सांपावली एक कडेन सांगता तिमोथीक तो सांगता तुज्या जिरवणे खातीर इल्लो धाका सोरो काड म्हळ्यार वायन काड घे वायन म्हळ्यार तुमी पळोवंक पुरो वायनांत 13%, 12%, 10% हामाल आसूंक साद आसा हामालांतलो वायन आसूंक साद आसा की आसा चडावत आमी मिसाक यूज करता वायन फर्मेंटेड पूण ताका आमालाची वस्तू घालनात आनी तो वायन स्पेशली तुमी थोड्यांक सांगचे म्हाका फादर तुमी इगर्जीत वायन पियेतात न्ही फादर वो वायन इगर्जीच्या वायनाक आनी त्या वायनाक डिफरन्स आसा डिफरन्स कितें म्हळ्यार खंयचो वायनी मिसाक यूज करूंक जायना मिसा कसो म्हणलो सेपरेट सॅक्रामेंटल वायन म्हूण करूंक गोव्हर्मेंटांतल्यान परवानगी काडून घेवन ताका विशेष लायसन्स आसा आनी एका DCCच्या गवळी बाबाच्या घरा तो आमकां मेळटा आनी आमी इगर्जीत तो इल्लोसो उपयोग करता धाकांचो रोस जावं पुरो धाकांचो रोस जावं पुरो या वायन जावं पुरो ह्या संवसाराच्या वायना बरी तो करनात संवसाराचो वायन डिफरंट नमणे तुमी गत्त आसा डिफरंट नमणेचो वायन ह्या संवसारांत 1000 नमणेचो वायन आसा पूण सॅक्रामेंटल वायन त्या खातीर हो वायन कांय म्हाज्या मारूंक ताका उपयोग करनात केवळ आराधना खातीर उपयोग करचे जावन आसा दाका सोऱ्या विणे मनशाचें जिवीत कसलें जाय मनशाक संतोश भरीत करचे खातीर दाका सोरो केला जावन पुरो तो वायन मनशाक संतोश भरीत करता ह्या कुटुंबाक संतोश भरीत करता त्या सांगाता तुमी घेता आसतना म्हळ्यार परत तुमी चिंतूंक नजो तांकां हर एकल्याक हामाल करता नास करता ते हांगा मोतीत दवरचे न्ही बागार कितें एका कुटुंबांत ती जियेत आसतना संतोश भरीत करता फावो त्या वेळार फावो त्या मापान पियेलो दाका सोरो काळजाक संतोश दिता आनी मोद उल्हास करता राग आनी झगडे मध्ये सड पियेलो दाका सोरो पण सड पियेलो तकले पडपड लज आनी अवमर्याद हाडटा तकले पडपड लज आनी अवमर्याद हाडटा राग आनी झगडे मध्ये पण थोडे फावटी झगडूंक वता म्हण येतात राग करूंक येतात या डिस्ट्रॉय करूंक नास करूंक म्हण येतात थवळें डेंजरस म्हणून सिराक आमकां जाग वयता सड आनी सड दाका सोरो मुर्खाक एक पास पण सड आनी सड दाका सोरो मुर्खाक एक पास तो ताची सकत उणी करता आनी ताचे गायस साडयता म्हळ्यार तूं बरें पडना ताची सकत उणें करता त्या खातीर पळय पियेलो मनीस कितें जाता सकत उणी जाता विकी मरता 40-50 वर्सांनी पिवन गेलो लिव्हर गेलें जिवीत गेलें उणें करता ताचे गायस साडयता दाका सोरो पियेतना तुज्या पेल्याक रागडय नाका तो कुशलकाय भोगतना ताच्यो केबडोया करिनाका थोड्यांक संवय आसा इल्लें पिवचे निंदा करचे आनी अपमान करचे ह्युमिलिएट करचे सकट करूंक वचनाकात ताका अपमान करता तें कसलेंच उतर ताचे कडेन उलयनाका आनी रीण फारीक करूंक सांगून ताका त्रास दिनाका म्हळ्यार दाका सोरो पियेतना तुज्या पेल्याक राग हाडयनाका तो कुशलकाय भोगतना ताच्यो केबडोयो करिनाका ताका अपमान करता तें कसलेंच उतर ताचे कडेन उलयनाका अपमान करता ते उतर ताजे विरोध ताज्या आवय बापाय विरोध ताज्या भयण्या विरोध कुटुंबा विरोध रीण फारीक करूंक सांगून ताका त्रास दिनाका ताजे कडेन ना म्हूण कळटा तूं त्रास दिनाका तूं अवकाश दी जो कोण ताका अवकाश दिना त्या मनशाक दिल्लें कितें ताणें सूख केलें जाल्यार त्या मनशाचें दूख हाका बेस्टलेंस त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी क्रिस्तसो स्पिरीट घेवंक जाय हो स्पिरीट न्ही वया पोरण्या सोल्यान आमकां सिराक सांगता पूण नव्या सोल्यान जेजूस सांगता सांपावल आमकां सांगता सबार पोवटी पवित्र आत्म्यान तुमी बोरा पवित्र आत्म्यान बोरा पवित्र आत्मो आमकां वायट वडण्यांतावन वायट सवयांतावन आमकां पयस करता
आज आम्ही असल्या करण्यावरवी आमच्या जेवणात पोटार्थपणो पिवण्यात ओवर वचून नासवचें ह्या कुटुंबा संबंध पाड करचें सकड क्रिस्ती स्पिरिताक विरोध त्या खातीर कितें बरें की तेंच आमाल घेनासतना जिवचें भारी बरें आमाल घेनासतना पण उदक नासतना पिवंक जाता आमाल उदक नासतना जिवंक जायना आमाल नासतना जिवंक जाता मनुष्याक आतां शीत जाय जमना चपाती खावन जिवंक जाता पोळ्या खावन जिवंक जाता कितें दुसरें पयर गांवांत ब्रेड खावन शी येतात एक गांवांत एक दस्तूर आसा थोड्या गांवांनी थोड्यांनी कितें म्हणटात एक नीब दिवचें आसा कित्याक हांव बारी कोल्ड त्या खातीर हांव पियेता म्हणून तुजी बायल भुरगीं तें जियेनात हे त्या खातीर आज तुमचें कुटुंब नास जाता दाका सोऱ्या वरवीं कुटुंब जिवीत तुमच्या मागण्या जिवीत तुमच्या भावार्थी जिवीत तुमचें पवित्रताय नास जाता जाल्यार स्टॉप कर राव देवाच्या नदरगाक आनी तुजें जिवीत पवित्रत्म्याचें जिवीत जावं दी सिराक आमकां वाट दाखयता देवाक पाठ करूं सांगना मीत सांबाळूंक आपयता नितीन जिवोवंक आमकां आपयता आनी ह्या वरी आमचे क्रिस्ती भावार्थ आमी बांदून हाडूंक आमकां समज सहज जातालें तर आमी मागया मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्पर बाबा तुका अर्ग होगळापणी वाखणी दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता सिराक असो एक दिसो आवाज स्वर आमकां ग्रेस्त काय जेवणाक काणा विशयांत दाका स्वरा विशयांत आमकां आज माहेत दिता ही माहेत घेवन आमचें जिवीत ह्या समाजींत बऱ्यापणांत कुटुंबांत समाधानान शांतीन मोगान जीव करपा दी जर तर पोटार्थपणाक ग्रेस्तकाच्या आशेक बली जावन दाका स्वरान बली जावन जिवीत नासल्या मनशांक तूं परिवर्तन दी तांची कोडी मोती आत्म तुज्या रक्तान तूं नितळ कर कॉन्शियस अभिषेक कर जेजू तुज्या उतराची सकताचें तें काम कर तुवें सांगलां जें कितें बांदता तें बांदता सोडयता तें सोडयता रुपया भागार म्हज्यो तें येना तुज्या पवित्रत्मेच्या सक्तेन तूं तांकां बोर टच देम लॉर्ड anoint them Lord heal them Lord deliver them Lord जेजूच्या नांवान तुमकां जैत जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं बाप फ्रँकलिन सोजो शोमो गादियेसीस म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसामा खातीर मागा साज जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्थ तुमी मुखार करा देव बरें करूं आमेन.